नमस्कार. दंपरच्या खबरापत्रात राजेश नायकाचो येवकार. खबरो विस्तारांत. अयोध्येत रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठेक 2 दीस उरल्यात. गर्भकुंडीत मूर्ती बसयल्या. मूर्तीचे कार्यशाळेतले फोटो भायर सरल्यात. मूर्तिकार अरुण योगीराजनान कोरांतिल्ली 5 वर्साच्या रामलल्लाची 51 इंच मूर्ती सोशल मिडियार व्हायरल. मूर्तीचे नेत्रदर्शन प्राणप्रतिष्ठे उपरांत. पुराय देश राममय. मुख्यमंत्री योगी म्हणटा अयोध्येत गर्दी करू नाकात. अयोध्येत रामलल्लाचे प्राणप्रतिष्ठेक 3 दीस उरल्यात. पुराय देश राममय. रामलल्लाची बालपणाची मूर्ती. तो जेन्ना 5 वर्सांचो आशिल्लो तेन्नाची मूर्ती राम भक्तांक पळोवंक मेळटली. हे मूर्तीचे फोटो सोशल मिडियाचेर व्हायरल. मजगती प्रभू रामाचो जीवन प्रवास दाखोवपाक अयोध्येत 500 परस चड पुतळे देखावे तयार केल्यात. अयोध्येतले हे एक मोठे आकर्षण. ते वटेन प्रधानमंत्री मोदीन प्राणप्रतिष्ठेचे फाटभुंयेर यजमान म्हूण खर उपास धरला. मेळ्ळा ते म्हायती प्रमाण तो जमनीर हातरून घालून न्हिदता. आडसराचे उदक पिता. प्राणप्रतिष्ठा जाय मेरेन ताचो यम नियम पाळून 11 दिसांचो उपास. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकार पब्लीक इंट्रस्टाचें रजांव दिवन अधिकाऱ्यांक सेवेत एकसारको मुजतवाड दित आशिल्ल्यान प्रमोशनाक राविल्ल्या अधिकाऱ्यांचें हुमकळ्ळें. PWDन प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक 2 खेप, 3 चीफ इंजिनियरांक एकदां मुजतवाड दिल्ल्यान सकयल्या सगळ्यांचें प्रमोशन चुकलें. पात्र नाशिल्ले कांय अधिकारी खुर्च्यो तापयतात म्हण कुजबूज. खासा रिपोर्ट. तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे एक्सटेन्शनाक तुमचो विरोध आसा. एक्सटेन्शन दिवचें न्ही गव्हर्नमेंटान. सरकारी खात्यांनी कांय अधिकाऱ्यांक पब्लीक इंट्रस्टाच्या नांवान रिटायरमेंटा वेळार सेवेत मुजतवाड दिवप नित्याचेंच जालां. मात ताका लागून सकयल्या अधिकाऱ्यांचे बरेच लुकसाण जाता. सध्या PWD तेंच जाला. PWDत प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक 2 फावट मुजतवाड. दुसरी मुजतवाड ह्या जानेरा सावन सुरू जाता, फुडल्या जानेरात सोंपता. ह्या मुजतवाडीक लागून चीफ इंजिनियर अमर वझरानी PC पद चुकले. तो निवृत्त जाला. PC सकयले संतोष मापणे, ऑदेट डिसिल्वा आनी एलन परेरा ह्या चीफ इंजिनियरांक सरकारान मुजतवाड दिल्या. ह्या निर्णयान किशोर कोलवाळकर, साधना बांदेकर, नितीन नेवरेकर, आत्माराम गावडे आनी प्रसाद पानंदीकर हे सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर पदा वयल्यान चीफ इंजिनियर जावपाक शकना. जो मेरेन मुजतवाड मेळिल्ल्या अधिकाऱ्यांचो टर्म सोंपता तो मेरेन हे अभियंते निवृत्त जावपाचे. PC निवृत्त जाले उपरांत चीफ इंजिनियराक PCचें प्रमोशन मेळटा. चीफ इंजिनियर निवृत्त जाले उपरांत सुप्रिटेंडिंग इंजिनियराक तें पद मेळटा. वयल्या कांय मोजक्या अधिकाऱ्यांचे मुजतवाडीक लागून सकयल्या सगळ्यांचे प्रमोशनाचें टायमींग चुकता. 30-35 वर्सां सर्वीस करून निमण्या वेळार फावो तें पद मेळना म्हूण अधिकारी निर्शेल्यात. हांव जर एक्सटेन्शन घेता जाल्यार म्हाका लज दिसपाक जाय ती की बाबा हांव त्या डिपार्टमेंटान परत त्या म्हाज्या कलिगाचेर अन्याय करून हांव कसो बसतलो काय म्हणून. तर आमी म्हणटा बाबा ना कोण तरी बरो मागतो आसा कोणाचो मंत्र्याचो आसतलो आनी कितें जाल्यार हांव म्हणटा कितें की तांकां OSD म्हणून दवरा तुमी, पूण हे बंद करा. आनी हो आमचोय तुमी स्वयं सोडूंक दिवंक नाका. आमकां सगळे कडेन एक खतखत निर्माण जाल्लो आसा एक्सटेन्शनाचो. प्रमोशनां कितकीशीच करपाची डिपार्टमेंटांनी आसा. पोस्ट स्टुडंट सगळे लॅफ्ट करता कित्याक हे कारणाक लागून. आनी एक 2-2 वर्सां दिल्ली आसा आनी. फॉर एक्झाम्पल आमचे KTC डिपार्टमेंटान घाटे आसा. म्हाका दिसता तो रिटायर जावचोच ना, वयचोच ना. PWD पार्सेकर आसा. प्रश्न फक्त एक्सटेन्शन आनी प्रमोशनाचो ना. कांय पदांचेर पात्र नाशिल्ले अधिकारी बसल्यात म्हूण खात्यांत चर्चा चल्ल्या. सिव्हिल इंजिनियरिंग डिप्लोमा केल्लो खात्यांत कार्यकारी अभियंतो पदा मेरेन वचपाक शकता. डिग्री केल्लो इंजिनियर त्याचे वयर SC, CE, PC मेरेन वचपाक शकता. सिवरेज महामंडळांत मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हूण पद आसा. नेमा प्रमाण त्या खुर्चेर सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर वा चीफ इंजिनियर बसपाक जाय. सध्या कार्यकारी अभियंतो निवृत्ती पार्सेकार MD म्हूण पदार आसा. तो PC उत्तम पार्सेकराचो भाव. नेमा प्रमाण सिव्हिल इंजिनियरिंग डिप्लोमा केल्ल्याक वा कार्यकारी अभियंत्याक ते पद दिवपाक मेळना. हे पोस्टिंगूच नेमाक धरून ना तरी दुरुस्ती जायना म्हूण खात्यांत चर्चा. पयलेच फावट PWD खातें मुख्यमंत्र्या कडेन आसा. आतां खात्यांतल्यो चुकीच्यो गजाली जाग्यार पडटल्योश्यो दिसता अशें कांय अधिकारी नांव सांगपाचें ना ह्या अटीचेर प्रुडंटा कडेन उलयले. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. फुडले शिक्षणीक वर्सा सावन 9वेक तशेंच 2025-26 ह्या शिक्षणीक वर्साक 10वेक
कोडिंग अँड रोबोटिक्स विशय सुरू करतले म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता. ॲस्ट्रॉनॉमीच्या धर्तेर हे विशय खंय लागू जातले. तो आमी सगळे जाण पळयता. हांव आतांच सांगतलो की फुडल्या 10 वर्सांनी आमी जेन्ना आमच्या भुरग्यांचो फ्युचर पळयतले, आतां म्हाजे समोर बशिल्ले भुरगे जे आसात किंवा जे जवळपास 8,000च्या पेक्षा चड भुरगे जे कॅर स्किमीच्या सकयल आसा, ह्या भुरग्यांक करियराच्या बाबतींत करियर चूज करपाक कोणी सांगचें पडचें ना आनी कदाचित आपल्याक बारीक बारीक नोकरी दी म्हणून कोणा कडेन मागोवूय वयचें पडचें ना. इतकें इनोवेटीव थिंकींग आनी तांकां नॉलेज तो पर्यंत ते गेन करतले. एड ऑन करपा खातीर आमचे गोवा बोर्डाचे चेअरमॅन शेटये हांच्यांनी एक बरी गजाल सजेस्टूय केली. म्हणजे म्हाजी आयडिया तीच आशिल्ली आनी तांच्यांनी सजेस्ट केलें की 9th आनी 10th स्टँडर्ड करून आमी गोवा बोर्ड वील बी द फर्स्ट, नो डावट गोवा स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट इट इज इंट्रोड्युसिंग द कोडिंग एंड रोबोटिक्स सब्जेक्ट आनी गोवा बोर्ड वील बी द नेक्स्ट म्हणजे कोडिंग आनी रोबोटिक्स इतू मार्क दिवपी आनी तो सब्जेक्ट म्हणून घेवन फुडें वचपी 10th स्टँडर्ड पर्यंत आमी पयले राज्य आसतले. ऑफकोर्स नेक्स्ट इयरच्यान आमी ते सुरूय करता. ताच्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता. म्हणजे हातूंतल्यान आमी 10th स्टँडर्ड पर्यंत जेन्ना पावतले तेन्ना विचार करात की भुरग्यांच्या मदीं केदो व्हडलो बदल. इट इज अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट अदर म्हणटलें इज अ कंपॅरिजन वीथ आतां पर्यंत जितके कॉम्प्युटर एड्युकेशनल इन्वेस्टमेंट जाला इज अ व्हेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट. अंदू पर्यटन खात्या वतीन 19 फेब्रुवारीक शिवजयंती आणि शिवराज्याभिषेक सुवाळो मोठ्या दबाज्यान. मुखेल सुवाळो दिवचले. हेर 6 शारांनी खासा सांस्कृतीक कार्यावळी. पालिकांक दरेक 5 लाखाचें अनुदान. अंदू कार्निवाल 10 ते 14 फेब्रुवार. मात कार्यावळ 9 तारखेपासून सुरू. शिगमो 26 मार्चा सावन. शिगम्याचे इनामाचो आंकडोय वाडयला. छत्रपती शिवाजी महाराजाचो आणि पूर्ण खाणी ती पूर्ण म्हाका त्या दिसा 19 फेब्रुवारीक आमची सांची बिचोलेम मतदारसंघान जातली. बिचोलेम तालुकान आमी थंय करतले विच वील बी द मेजर वन एज फार एज छत्रपती शिवाजी महाराज स्टोरी गोज अँड द फेस्टिवल गोज. सो थंय मनयता आसतना आमी बिचोले सोडले जाल्यार पणजे, मडगांव, म्हापशा, मोर्मुगांव, पोंडा आनी सांखळे ह्या 6 स्थानाचेर शिवजयंती मनोवपाक आमी म्युनिसिपल काउन्सिलाक सपोर्ट करतले. अँड वी हॅव आस्क्ड देम टू डू देयर बेस्ट to give a proper tribute to Chhatrapati Shivaji Maharaj in the 350th year of his coronation. ओनू आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे बोलून इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि प्राइज मनी हॅड टू बी रिलुक्ड एट आणि ताच्या खातीर आज आम्ही अनाउन्स करता आसतना तांच्याकडे चर्चा करून तांची कळ समजून कित्याक रोमटामेल बी म्हणले जाल्यार खुबशे भुरगे खुबशे युवा पिढी पार्टिसिपेट जातात आणि तांकां शेवटी येद्या वेळार रोमटामेल करून समज प्राइज मेळूं न मेळूं वी ऑलवेज कन्सिडर पार्टिसिपेशन टू बी द क्रायटेरिया to ensure that you come with that showcasing of your culture. ताच्या खातीर फोक डान्स, चित्ररथ, रोमटामेल आणि इंडिव्हिज्युअल फॅन्सी ड्रेस प्राइजेस आम्ही सगळे रिवर्क केल्ले आसा. कार्निवल आम्ही 10 तारखेक सुरू जातलो पणजे, 11 तारखेक मडगांव आसतलो, 12 तारखेक वास्को आसतलो आणि 13 तारखेक म्हापशा आसतलो. हे 4 दीस आम्ही कार्निवल मनयतले स्टार्टिंग फ्रॉम पणजे, मडगांव, वास्को आणि म्हापशा. आणि लास्ट इयर प्रिकर्सर इव्हेंट कसो पर्वरीचो केल्लो तो 1 दीस पयलीं जातलो. सो इव्हेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 9th अँड गोज अप टू द 13th आणि 14 तारखेच्यान लँड पिरियड सुरू जाता. फातर्प्या महारतान शांतादुर्गा कुंकळकारणीची जात्रा सोंपली. फातोडेर महारत जालो. रातभर जागरण आणि मागीर रथ. रथ जातकूच देवीक परत देवळान व्हरतात. रथ पळोवंक भाविकांची गर्दी. कुंकळकारणीचो महारत. ही जी जात्रा असली ती 15 जानेवारी 2024 सुरू झाली. विधिवतपणे नेमाक बसून आमच्या गांवकारांनी ही जात्रेची सुरुवात केली आणि आज देवीचो 20 तारखेर सकाळी 6 वाजता महारथांतल्यान मिरवणूक जाली आणि आज रातचो देवीचो जो जात्रेचो जो नेम आसा तो आमचे 12 वांगडी मोडटले आणि जात्रेची विधिवतपणे सांगता जातली. महारथाच्या मिरवणुकीक जशे 12 वांगडी पंचमीक नेमान बसतात आणि मागीर महारथा उपरांत फुलां अंबारी रथ, अंबारीच्या उपरांत फुलां रथ, विजय रथ आणि महारथ. आज सकाळी पहाटे 6 वाजता ही मिरवणूक हांगा मंदिराच्या प्रमुख द्वारापासून सुरवात जाली. मागीर आकार उदेंगी देवळाक मंदिराक वळसा घालून ती ह्या मुख्य मंदिराक वळसा घालून ज्या मूळ
ज्या जाग्यार आशिल्ली थंगा ताची सांगता जाली. हजारो भाविक ह्या उत्सवाक उपस्थित आशिल्ले. भाविकांनी देवीच्या रथाचेर आपली जी मनोकामना आसा ती पूर्ण जावची म्हण जे मागणी करतात आणि तेणें जी आपल्या वस्तू देवाच्या रथाचेर अर्पण करतात. आणि ही जशें पयलीं रथाक सुरवात जावचे पयलीं आमी 12 वांगडी नाल्ल फोडटात रथाचेर आणि उपरांत ह्या वाठारांतले जे देवस्थानां आसात तातूंतले एका प्रतिनिधीक आपोवन नाल्ल फोडटा आणि मागीर महाजन आणि सगळे लोक भावीक नाल्ल फोडटा आणि रथाक सुरवात जाता. बजट सर्वसमावेशक लोकांक मानवपा सारको जावचो म्हूण मुख्यमंत्री सावंतान जाळोंडा बरोबर बसका घेवंक सुरू केला. लोकां कडच्यानूय सुचोवण्यो मागयल्यात. लोकांनी तांकां बजट कशें जाय तें सरकाराक कळोवचें म्हूण मुख्यमंत्र्यान वेब पेज लॉन्च केल्या. goaonline.gov.in सुचोवण्यो करूं येता. मुख्यमंत्र्याचो उलो. कांदोळे हॉटेलांत 4 वर्साच्या चल्याच्या खुनाच्या प्रकरणात भितर पडिल्ली मायंडफुल सीईओ सुचना सेठाक 13 दिसांचो ज्युडिशियल कस्टडी. चिल्ड्रन्स कोर्टा मुखार काल तिका उबी केली. मजगतीं ती मानसीक दुयेंती ना म्हूण पुलिसेच्या चवकशेंत कळ्ळां. मात अजून मेरेन गुन्यांव कबूल करूं ना. फाटले कांय दीस कांदोळे हॉटेलांत 4 वर्साच्या चल्याचें खुनाचें प्रकरण गाजता. ह्या प्रकरणात त्या चल्याची आवय मायंडफुल सीईओ सुचना शेटाक पुलीस कस्टडी आशिल्ली. तिका चिल्ड्रन्स कोर्टा मुखार आज उबी केल्ली. पुलीस कस्टडींतल्यान ती आतां 13 दिसाच्या ज्युडिशियल कस्टडींत. आज सुचिता सेठाची हियरिंग आसली. कितें जालें चिल्ड्रन कोर्टान? आयज बेसिकली तिची हियरिंग आसली आनी तिका प्रोड्यूस केल्ली आफ्टर 5 days. सो बेसिकली द पुलिसान तिचे आनी फर्दर रिमांड मागूंक ना. सो शील बी शिफ्टेड टू ज्युडिशियल कस्टडी. सो आतां ज्युडिशियल कस्टडी कितले दिसाची जाता? ज्युडिशियल कस्टडी आतां 12 दीस दिला. सो शील बी प्रोड्यूस ऑन द 31st January. सो एनी बेल एप्लिकेशन फायल विथ रायट नाव वी डोंट हॅव एनी. In 4-year-old child murder case, accused Suchna Seth was produced before the Panji Children's Court on Friday. Kalangut police did not seek any extension of her police custody and requested the court to send her into the jail in judicial custody. Accepting the plea of Kalangut police, the Panji Children's Court has sent Suchna Seth into judicial custody for 13 days. Advocate representing accused Suchna Seth has informed Panji police that he does not have any instruction as of now for filing bail, but in coming days, certainly the bail application will be filed. With Omkar Flari, Mukesh Kumar for Prudent. आप इंडिया आघाडीचो भाग गोंयचे लोकसभा उमेदवारीचे सीट शेअरिंगा उपरांत बऱ्या फुडाऱ्याक इंडिया आघाडीच्याक मत दियात म्हूण आपाचो मुखेली दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाचो बाणावले सभेत उलो. सभेक पंजाबाचो मुख्यमंत्री मानूय आशिल्लो. आपाची दोनापालाय सभा जाली. गोंयांत बीजेपीक पर्याय ना म्हूण ताका मत पडटा केजरीवाल उलयलो. आप इंडिया आघाडीचो भाग गोयचे उमेदवार सीट शेअरिंगा उपरांतूच. दिल्ली के अंदर लगभग 550 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के कोने कोने में किए हैं और मान साहब अभी बता रहे थे 26 जनवरी के बाद पंजाब में 800 मोहल्ला क्लिनिक, नेबरहुड क्लिनिक पूरे पंजाब के अंदर कोने कोने में मोहल्ला क्लिनिक हो जाएंगे एवरी 3 और 4 किलो. मेरे को जब पता चला वेंजी ने यहाँ पे एक मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया तो मुझे लगा यार हमारी तो सरकार ही नहीं है गोवा में, इसने मोहल्ला क्लिनिक कैसे खोल दिया? तो पता चल रहा डोनेशन से खोल दिया. आई वॉज वेरी सरप्राइज. और अभी जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इसमें हमारा इंडिया अलायंस बना है नेशनल लेवल के अंदर इन विच वी आर इन अलायंस विद कांग्रेस एंड मेनी अदर पार्टीज. तो गोवा इज ऑल्सो ऑन द टेबल. वी आर डिस्कसिंग गोवा ऑल्सो. तो जो भी डिस्कशन होगा, जो भी फाइनली डिसाइड होगा, उसके हिसाब से आप इंडिया अलायंस को जिताइएगा. सोच सिर्फ अरविंद केजरीवाल की हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती. बाकी सब नफरत की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं. आम आदमी पार्टी है जो हॉस्पिटल की राजनीति करती है, स्कूलों की राजनीति करती है, बिजली की राजनीति करती है, पानी की राजनीति करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की राजनीति करती है. तो ये सब हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी की सोच का असर है. आपाची दोना पावलाय सभा झाली. एक अभी हम पुराने कैंडिडेट्स के साथ बात कर रहे थे तो बहुत सारी ज्वाइनिंग्स भी होनी चाहिए. ज्वाइनिंग स्टेट लेवल पे भी होनी चाहिए, लेकिन हम
जब भी ज्वाइनिंग की बात करते हैं हम सोचते हैं कोई बड़े लीडर को ज्वाइन कराएंगे, बीजेपी से ज्वाइन कराएंगे, कांग्रेस से ज्वाइनिंग का मतलब केवल बीजेपी और कांग्रेस के लीडर्स की ज्वाइनिंग नहीं है। दो किस्म की ज्वाइनिंग इंपॉर्टेंट है। एक वो ज्वाइनिंग है जब लोग आम आदमी पार्टी की तरफ देखते हैं तो वो फ्रेशनेस देखते हैं, फ्रेश एनर्जी देखते हैं। ये जो पुराने नेता हैं दूसरी पार्टियों के अंदर, इनकी दुकानें बंद हो चुकी है, फूके हुए कारतूस हैं। उनको अगर आप अपनी पार्टी के अंदर लेके आओगे, पीपल विल से अरे ये तो वही वहां से यहाँ आ गया, उससे कोई फ्रेश एनर्जी नजर नहीं आएगी। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. डान्स बार तोतया उणे जाल्ल्यान कळंगुटे म्हयनोभर जालो मारामारीची प्रकरणां. आमदार मायकल सांगता डान्स बार कन्सेंट टू ऑपरेट मागता, तांचें कांयच सारकें ना, तांकां परमिशन दिवं नाकात. तोतयांक फायन वाडयात म्हूण लोबो सरकारा कडेन मागता. कळंगूट वाठारांत 95% तोतया खंय गायब. खुबशी सो कॉल्ड डान्स बार्स म्हणटा ती बंद जालेल्या, हे टाउट्सूय सारके 95% कमी जाल्यार म्हणल्यार जाता. 95% ना. चीफ मिनिस्टर शुड इमिडिएटली इन्क्रीज द फायन. जे इलिगल टाउट्स आहा तांकां जर तर फायन 2,500 रुपया आयज वा 2,000 रुपया, ती 10,000 करची, 15,000 करची, 20,000 करची. सो टाउट्स तुका इलिगल आसचेच ना. ह्या एक म्हयन्यान कलंगुटान ट्युरिस्टांक मारिना पळय ते अशें एक हें जालां. म्हणजे आदी झगडी चालूच आसताली, ट्युरिस्टांक मारलो आनी खंय मारप जातालें. हे सगळे डान्स बाराचे भायर. आनी आतां भरपूर दबावय घालपाचो प्रयत्न चालू आहा, वेगवेगळ्या लोकांचो दबाव घालपाचो प्रयत्न चालू आहा की आमकां कन्सेंट दिया म्हणून टू ऑपरेट. तेंचे कडेन कन्सेंट टू ऑपरेट फ्रॉम गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड नासलें. तांकां ऑपरेशन करपाक दिवचें म्हणून अशें तेंच्यांनी मागलां. पूण तेंचें कांयच सारकें ना. तेंचें जे कन्स्ट्रक्शन आहा तेंच इलिगल आहा. हायकोर्टान हें सरकाराक सांगलेलें आहा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय सांगलेलें आहा, तेंचे कडेन लायसन आहा पयलीं पळय कन्स्ट्रक्शनाचें, ऑक्युपन्सी आहा पळय. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता हे सगळे हे इलिगल एक्टिविटी बंदूच उरपाक जाय. फेब्रुवारीच्या पयल्या सप्तकांत पणजेच्या 7 रुटांचेर 48 EV बसी प्रायोगीक तत्वार सुरू जातल्यो म्हूण कदंबा महामंडळाचो MD सांगता. EV बसी पुराय ह्या रुटार घालपाचो काय ना ते खंय स्मार्ट सिटीचे अधिकारी थारायतले. स्मार्ट बस स्टँडाचें काम खंय जालां. एके वटेन स्मार्ट सिटीचो धुल्लो जाल्यार दुसरे वटेन कदंबा महामंडळ आपल्यो EV बसी सुरू करपाचे तयारींत. फेब्रुवारीच्या पहिल्या सप्तकांत पणजेच्या 7 रुटांचेर 48 EV बसी प्रायोगिक तत्वार सुरू. हो आता एक प्रोटो बसवला आम्ही, थोडेच आमचे चेंजीस अप्रुवल अजून दिवं ना. थोडेच आमचे चेंजीस आहे की तो रॅम्प आसा न्हू तो ग्रेडियंट मातसो उंच आहा, तर ती गाडी व्हरपाक जाय, ती मातशी रॅम्प ती ग्रेडियंट तो सकयल काडपाक लायला. आनी ते SS स्टील आसतले ते कडेन. आनी बसपाक मातसो एक सम अरेंजमेंट फॉर सिटींग तितलो. आनी तो एप्रूव जातकच वी वील पुट द ITMS components there and start a trial run. केन्ना ट्रायल जातले So सर? at least by first week of February. फर्स्ट वीक. Trial run. आणि केन्ना पर्यंत बसी स्टार्ट जावपाक शकता सर? एक फावट ट्रायल रन जालो की ना, then we will start operation. Operation date has to be given by the city service. ओके. सो कितल्यो बसी आसतल्यो? 48 टोटल 7 routes and 48 buses. तुम्ही फाटल्यान पळोवपाक शकता हांगासर एक स्मार्ट बस स्टॉप रेडी जाल्लो आसात. आनी थोडेशें काम तुजें बाकी आहा ते आतां MD सांगलें की हांगासर स्लोप करपाक जाय, तो एक काम जाता तेंचें. तेच्या उपरांत ITMS ही जी डायरेक्ट तिकेट करपाची जी ऑनलायन ह्या सुविधा आसतली ती रेडी जातली. आनी ह्यो ज्यो इलेक्ट्रीक बसीस हांगासर आतां सद्या पणजे फूल सिटीन पळोवपाक गेल्यार 7 रूट आसा. 7 रुटाचेर 48 नवीन EV बसीस धांवतल्यो आतां. आनी ज्यो ओल्ड बसीस आहा ज्यो 15 वर्सां कंप्लीट जाल्यो त्यो हांगासरल्यो बंद जातल्यो. सो अशा तरेचे हांगासर नवीन EV बसी पणजे धांवपाक लागतल्यो. ह्यो नवीन EV बसी 1 फेब्रुवारी ट्रायल जातले आनी ताच्या उपरांत रोखडेच पणजे स्मार्ट सिटी EV बसी धांवपाक लागतल्यो. स्टुडंटा खातीर कांपाले वयल्यान रुपेश राव. 1528 बाबरान अयोध्येत श्रीरामाच्या जन्मस्थळार बांदिल्ल्या बाबरी मस्जिदीच्या अध्यायाक 500 वर्सांनी 22 जानेराक पूर्णविराम. भारताचे आराध्य दैवताच्या जन्मस्थळाचेर मुक्तीलढ्याक 1885 पयली याचिका. 1949 मुर्तीक अयोध्येत सुवात. 1986 पुजेक मेकळीक. 2010 2/3 जमीन निमाणी. 2019 पुराय जमनीचो हक्क रामलल्ला. अयोध्येची लोक चळवळ उभी केल्ली कर सेवकांनी. कर सेवकांचे कारसेवक जाले.
नववैदीच्या सुरवेक हजारांनी कारसेवकांनी ह्या खातीर घरदार संसार जिवाची आहुती दिली. कारसेवकांची एक एक अनुभव स्वता तांच्या तोंडान लोकां मुखार हाडपी ही सिरीज. आणि ट्रेनभर फुल रामाच्या नामाचं गजर भजन कीर्तन फुल वातावरण सामकें राममय जाल्लें. अशी फुल ट्रेनच्या ट्रेन सगळे अयोध्येक वचपी लोक अशी फुल्ले. आणि एक म्हणजे ग्रुपान देवप ना, म्हणजे सांगप ना खंय वता अशें म्हणून एक थोडेशें सांगिल्लें. आणि झांसी पावल्या उपरांत मागीर थंय कर्फ्यू ऑलरेडी लागिल्लो आशिल्लो. आणि कर्फ्यू म्हणजे कितें आमकां तेन्ना खबर ना. कॉलेज स्टुडंट एक जोश आसता न्ही तशी आमी म्हणजे आमचे जी ग्रुपाचो एक मेंबर आसलो तो सकयल देवलो. ताचे पोलिसांनी बरी उलटी सुलटी तपासणी केली. म्हणजे परत ताका इंटरोगेट केल्या बरोबर मागीर एक थोड्या वेळान तांकां डावट आयलो की ताका अटक करता आमी तुका म्हणून. मागीर ताणें आमचो ग्रूप आसा आमी 30-35 जाणां आशिल्लीं. मागीर थंयच्यान आमकां पोलीस स्टेशनाचेर व्हेली. पोलीस स्टेशना कडल्यान मागीर आमकां थंय गाडयेन घालून ती रात आमी थंय काडली. आनी थंयच्यान गाडी घालून आमकां समथर म्हणून एक गांव आसा झांसी कडल्यान एक 30-35 किलोमिटर. थंय व्हरून गेस्ट हाऊस आशिल्ले तेंचे. म्हणजे तांकां सुद्दां कोठडी नाशिल्ले. म्हणजे सगळे बंदूक घेवनूच पोलीस चल्ली. थंय समथरान आमी थंय गेस्ट हाऊसान 8 दीस उरिल्लीं. समथर गांव तसो पळयत जाल्यार म्हणजे तशी गरिबीचे हे आशिल्ले लोक. पण आमी सादारण 150-200 लोकांक तेंच्यांनी डेली कॉन्ट्रिब्युशन काडून एक टायम काय ना जेवण पावयताले. ते 2 दीस अशे पयशानूच जे कितें पार्सल टायप हाडून दिले. पण मागीर सामके ते गांवचे लोक इतके राम राम अशें म्हणटा, तुमी रामाक लागून इतक्या पयशान आयली अशें म्हणून तेंच्यांनी आमकां वाडले. म्हणजे इतकी आमकां ते फर्स्ट टायम आयकून म्हणजे अरे अशें आदरातिथ्य एका रामाच्या नांवाचेर अजून पर्यंत विश्वासाचेर केन्ना पळोवंक सुद्दां नाशिल्ल्या मनीस सुद्दां विश्वास दवरता तुमचेर. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंट फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्ले ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.